Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 Ergan Jesu. Ergan Jesu. Oglap Jesu. Oglap Jesu. महिमा Jesu. महिमा Jesu. स्तुति Jesu. स्तुति Jesu. वंदन Jesu. वंदन Jesu. Hallelujah. 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 फकत हांव तशें आंग वस्तूर आपडीन जाल्यार पुरो हांव बरीं जातलें. फकत हांव तशें आंग वस्तूर आपडीन जाल्यार पुरो हांव बरीं जातलें. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 भावा भयणीनो, वस भावार्थ 12 वर्सां रक्तास्त्रवान पिडेन कश्टांच्या स्त्रियेक बरें करूंक कारण जालो. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 भावा भयणीनो, आमचो भावार्थ आमकां बरें करता. आमचो भावार्थ आमकां जिवीत दिता. सोम्याचेर पातयेनी देखा आमी आनी तुवें मोग करचो तो देव आमकां वैयक्तीक रितीन जतन घेता. रियेकलेची आमची तो लक्षिले तरान जतन घेता. एजेकियल प्रवादीचें पुस्तक आमकां सांगता, हांवूच म्हज्या बोकऱ्यांक सरयतलो आनी हांवूच ताका विशेव दितलो म्हणटा सर्वेस्पर देव. हांवूच म्हज्या बोकऱ्यांक सरयतलो. वैयक्तीक तरान देव म्हजो आनी मोग करता. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 सांडलेल्यांक हांव सोदतलो, वाट चुकलेल्यांक हांव पाटी हाडटलो, गायिल्ल्यांचे गाय बांदतलो, पिडेस्तांक घट करतलो आनी घट आसलेल्यांचेर दोळो दवरतलो. हांव तांकां न्याय नितीक अंतरसून पोसतलो. Praise the Lord. Hallelujah. 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 भावा भयणीनो, तोच आज स्वामी जेजू क्रिस्त आमचो गवळी, आमचो मोगाळ स्वामी ह्या उंड्या रुपार आतां आमचे मुखार येतलो. तेजेच जरशी आमी या त्या स्त्रिये बरी आज आमच्या जिविताचे कश्ट 12 वर्सांगी, 15 वर्सांगी, 40 वर्सांगी आनी कितले वर्सांगी कितलो थेंब आमी कश्टांत, कितलो थेंब जावन आमी मानसीक टेन्शनांत आसां, कितलो थेंब जावन आमी पिडेंत आसां, कितलो थेंब जावन आमी निराशेंत आसां, कितलो थेंब जावन आमी एकसुरपणांत आसां. आमचे कश्ट, आमचें दूख, आमची कंत, आमची बेजाराई जेजू जरशीं आमी हाडया. फकत हांव तुजें आंग वस्त्र आपडीन जाल्यार पुरो हांव बरीं जातलीं. हो भावार्थ पुरो आमकां आयचे दिसा ह्या भावार्थान जेजूचें सांगातपण भोगया. पिडा आमच्यो गूण जातल्यो आज, कश्ट आमचे आज दैत्य हाडू जातले, आमच्या मोतीची दैत्य आज टेन्शन हाडू दितली. जेजू सक्कड तें कान उडयतलो. आमचो भमी आज आमकां आपडटा. आमी पातया. लेट्स बिलीव इन जीसस. Jesus the healer. आत्मीक वैस जेजू सक्कड पिडा गूण करची सकत ताका आसा आनी तो आज आमकां बरें करतलो. सक्कड आमी जेजू थरशी या दिंबेर पडया आनी त्या सम्या जेजूको आमी आराधन करया. ನನ್ನ ಉಸಿರಿರುವ ದಿನವೆಲ್ಲ ನಾ ಮಾಡುವೆ ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ, ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ. ನನ್ನ ಉಸಿರಿರುವ ದಿನವೆಲ್ಲ ನಾ ಮಾಡುವೆ ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ.
ಉಸಿರಿರುವ ದಿನವೆಲ್ಲ ನಾ ಮಾಡುವೆ ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ 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 ಯೇಸುವಿಗೆ ಆರಾಧನೆ ಆರಾಧನೆ ಯೇಸುವಿಗೆ. होय सौम्या या म्हज्या कुडींत उस्वास आसता म्हणसर जेसू तूं म्हजो सर्वस्व हांव तुजेर पाती येता. जेसू ह्या म्हज्या कुडींतलो स्वास तुवें दिलोय. ही म्हजी कूड तुवेंच दिली म्हाका. तुज्या सारकें करून रचलोय जेजू. म्हजें जिवीत आज तुवें दिल्लें देणें. ह्या पासून जेसू हांव तुजो उपकार भोगता. ह्या म्हज्या जिवितांत म्हज्या जल्मांतल्यान आज पर्यंत जेजू कितलीं अजापां तुवें केलें, कितलीं विचित्रां तुवें केलें, कशें म्हाका सांबाळ्ळाय, कश्टांतलें म्हाका तुवें सांबाळ्ळाय, राखून व्हेलाय, म्हज्या पिड्यांतलें राखून व्हेलाय, म्हजेर मोग ओतलाय, म्हजें जतन घेतलाय, वैयक्तीक तरान म्हजो मोग केलाय जेजू. येदें व्हरतें सक्कर तुवें म्हाका केलाय जेजू. तूं म्हजो जीव, तूं म्हजो सोमी, तूं म्हजो धनी, तूं म्हजें सर्वस्व. हांव तुजेर पाती येता, हांव तुजेर विश्वासता. आय ट्रस्ट यू लॉर्ड, आय बिलीव यू, यू आर माय एवरीथींग. आय ट्रस्ट यू लॉर्ड, आय एडोर यू. हांव तुका आराधन करता. ಎಷ್ಟೊಂದು ಉಪಕಾರ ನನ್ನ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ನೀ ಮಾಡಿರುವೆ యేసయ్య. ಎಷ್ಟೊಂದು ಉಪಕಾರ ನನ್ನ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ನೀ ಮಾಡಿರುವೆ యేసయ్య. ನನ್ನ ಪ್ರಾಣ ನೀ, ನನ್ನ ಉಸಿರು ನೀ, ನನ್ನ ಪ್ರಾಣ ನೀ, ನನ್ನ ಉಸಿರು ನೀ. ಎಂದೆಂದು ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ, ಎಂದೆಂದು ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ. ನನ್ನ ಉಸಿರಿರುವ ದಿನವೆಲ್ಲ ನಾ ಮಾಡುವೆ ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ, ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ 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 ಯೇಸುವಿಗೆ ಆರಾಧನೆ ಆರಾಧನೆ ಯೇಸುವಿಗೆ. Samyan Jesu askat हांव बोलनातलो एकस्कत मनीस म्हज्या जिवितांत हांव कांयच करूंक शकना. ह्या संवसारा मुखार हांव पडटा, ह्या संवसारा मुखार हांव अस्कत जाता. ही म्हजी कूड खंयच्या घडये कितें जाता म्हणना, पूण जेजू बोल नातल्या म्हाका, धैर्य नातल्या म्हाका, म्हजे सगळे निर्धार करची सकत नातल्या म्हाका जेजू तुवें बळवंत केलोय. तुज्या दैवीक शक्तीन म्हाका भरताय जेजू. पेद्रूक तुवें सांगलें, पेद्रू तो काडाप, काडपा सारको भावार्थ जेजू तूं म्हाका दिताय. ह्या संवसारांत दुबाव येतना, बेत आसतना, जिवीत जायते फावटी वाऱ्या वादळाक सांपडतना जेजू तूं म्हाका एका कडपा बरी घट्टवताय, म्हाका एक कडपा सारको भावार्थ दिताय, म्हाका तिरासन दिताय जेजू. सोम्यान जेजू हांव तुका आराधन करता, हांव तुजेर तिरपात येता, कडपा सारको भावार्थ सांबाळटा जेजू. आय बिलीव यू, यू आर माय रॉक, you are my power, you are my strength, Lord, you are my everything. ಬಲವಿಲ್ಲದಿರುವಾಗ ನನ್ನನ್ನು ನೀ ಬಲಪಡಿಸಿದೆ యేసయ్య. ಬಲವಿಲ್ಲದಿರುವಾಗ ನನ್ನನ್ನು ನೀ ಬಲಪಡಿಸಿದೆ యేసయ్య.
ನನ್ನ ಬಲವು ನೀ ನನ್ನ ಬಂಡೆ ನೀ ನನ್ನ ಬಲವು ನೀ ನನ್ನ ಬಂಡೆ ನೀ ಎಂದೆಂದು ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ ಎಂದೆಂದು ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ ನನ್ನ ಉಸಿರಿರುವ ದಿನವೆಲ್ಲ ನಾ ಮಾಡುವೆ ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ 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 ಯೇಸುವಿಗೆ ಆರಾಧನೆ ಆರಾಧನೆ ಯೇಸುವಿಗೆ ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ 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 ಆರಾಧನೆ ಸ್ತೋತ್ರ ವಂದನೆ ಆಸನೆ ನನ್ನ ರಕ್ಷಕನೇ ಲೋಕ ರಕ್ಷಕನೇ ನಾಯಕನೇ ಆರೋಗ್ಯದಾಯಕನೇ ಸುಖದಾಯಕನೇ ಯೇಸುವೇ ಆರಾಧನೆ When I believe you, Lord Jesus, you are our master. You are the divine healer, Lord. You trust you, Lord. You are my everything. I give myself to you, Lord. Believe you, Jesus. Hallelujah, 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 hallelujah. Jesus मुझे सुखिया, Jesus मुझे देवारा दान तो कमान तो का भोगलान तो का स्तुति तो का वंदन तो का Hallelujah, 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 hallelujah. जेजू आमच्या मुखार आसा बाबा भयणी हे जेजूचे दिश्ट घाल जेजू तुका ह्या घडये आपटत आसा फकत तूं तेच्या आंग वस्तीर आपलीन जाल्यार पुराव बरी जातली खंयचे घडये आसता येना म्हळें की ही उतरां त्या घडये तावन जेजून त्या स्त्रियेक आपणूंक सुरू केलें ही टच्ड दॅट वुमन ही टच्ड दॅट वुमन ताची कृपा ताची सकत त्या स्त्री ती व्हडली ही घडीभर तुवें सांग फकत तुवें जेजूक आज हांव आपडीन जाल्यार पुरो हे जेजून म्हाका आपडल्यार पुरो हांव बरो जातलो हांव बरो जातलो जेजू तुका आपडतेच आसा आज जायत्या लोकां तुमकां जायते जाणां आराधनांत भाग घेतात जायते जाणां तुमी आज जेजूचेर विश्वासपणान आराधनांत भाग घेतात जेजू तुमकां ह्या घडये आपडटेच आसा सोम्याची सकत तुमचेर आनी तुमच्या कुटुंबाचेर वाडत आसा Jesus is touching you. सांग ताका जेजू म्हाका आपडे जेजू म्हाका आपडे I believe you Jesus. I trust you Jesus. I trust you. आपड जेजू हांव तुजेर पाती येता जेजू ह्या घडये जेजूची ती सकत तुजी ती वॉल्टेस आसा हो जेजू कितल्या लोकांक बरो केल्लो तो हे जेजूची सकत हर एकले ती वळल्ली हे जेजूचे सकत ताचेर पाती येयल्यान ती वळल्ली जेजू सिमोनच्या घरा गेल्लो मार्को सुवांजेल अध्याय 1 आमी पळयता 29 जेजू सिमोनच्या घरा गेलो सिमोनच्या घरात जेजूची पेद्रूची ससूबाई तापान न्हिदरली आनी त्या घडये जेजू गेलो आनी त्या स्त्रियेक ते पेद्रूच्या ससूबाईचो हात ताणें धरलो आनी तक्षण तिचो ताप सुटलो प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड Praise the Lord. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. ह्या घडये जेजू तुजो हात धरता जेजू तुजो हात धरता ह्या घडये जेजू तुका आपडटा तोच जेजू तोच सोमी तुज्या ज्या घडये तुज्या घरांत आयला जेजू तुज्या काळजांत येता ह्यो उंड्या रोपाराचो जेजूची सगळं तुजें ती म्हणटा ह्या घडये जेजूक होगलाप दी होगलाप दिवन अर्सी
Hallelujah. 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 Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 Argan Jesu. Argan Oglap Jesu. Jesu. Oglap Stuti Jesu. Jesu. Stuti Vandan Jesu. Vandan Jesu. Jesu. या घडये आम्ही काळजांतून जेजूची स्तुती करया, जेजूचे गुण करचे सखत आमचे ते आमी बघया. जम्याक स्तुती करता आसतना जेजूची सखत आमचे भितर वळटा. त्या सम्याक आमी उतरांनी स्तुती करतना, गायनान स्तुती करतना सम्याचे सखत त्या स्त्रिये ती वळल्ले बरी, पेद्रूच्या सासूमाय ते वळल्ले बरी. या घडये म्हजे ती तुजे ती वळटेच आसा. आतां आमी सक्कडी एक घडी भर सम्याची गायनान स्तुती करया. हरसून गावया, हरसून गावया, हरसून गावया, आमी हरसून गावया, हरसून गावया, हरसून गावया, हरसून गावया, आमी हरसून गावया. देवा बापा हरसून गावया, जेजू सोम्या हरसून गावया, पवित्रज्ञा हरसून गावया, त्रिएक देवा हरसून गावया, हरसून गावया, हरसून गावया, हरसून गावया, आमी हरसून गावया, हरसून गावया, हरसून गावया, हरसून गावया, आमी हरसून गावया. जीवदातारा हरसून गावया, जिवीत दिल्या हरसून गावया, करते होता हरसून गावया, ससनाच्या बापाक हरसून गावया, हरसून गावया, हरसून गावया, हरसून गावया, आमी हरसून गावया, हरसून गावया, हरसून गावया, हरसून गावया, आमी हरसून गावया. Marcos Evangel अध्याय 5:1 सांगता. 30 आणि 2 बी बोलो सांतावनो दिस बुडतस समेस्त पेडेस्तांक आनी देवसा लागल्या लोकांक जेजूची हाडली. कितलोसो लोक जेजूची आयलो आनी सगळे शहर त्या दारवट्या लागीं उजमून जाल्लें. तरावळ पिडेन कश्ट तऱ्यांक जेजून गुण केली. सवार देवसाराक ते नवडयले, पूण पळया त्या घडी जेजूची गुण करची सकत तांची ते वळोवंक लागली. हर एकले बरें जालें. सवार तरांचे देवसार पर्यंत थंयसर तांचे तावन धांवले. जेजूची गुण करचे सकत ह्या घडये तुजे तें वळटेस आसा. सम्या करसी जेजू आज हांगा सरता. तुज्या घरा जेजू आज येता. तोच जेजू थंयसर पिडेस्तांक गुण केल्लो. तुज्या घरांतल्या पिडेस्तांक गुण करता. तुज्या घरांतल्या वायट शक्तीक धांवडयता. तुज्या जाग्याचेरांतल्या वायट शक्तीक धांवडयता. तुज्या भोंवतणीच्या सर कंदी दुखी धांवडयता. तुज्या काळजांत ते गाय ते गुण करता. ह्या घडये तोच सोमी तुजे ती आसा. ते जेजूको हरशी सोम्याची सकत ह्या घडी तुजी ती म्हणून दी. तुज्या घराण्या बरें करून दी. तुजें आज कुटाम बरें जातलें. ह्या घडये सोम्या करशी आमी सक्कड परत हरशी. दैविक उजवाडाक हरसून गावया, रायाच्या रायाक हरसून गावया, सताच्या आत्म्याक हरसून गावया, सरपतवेदाराक हरसून गावया, हरसून गावया, हरसून गावया, हरसून गावया, आमी हरसून गावया, हरसून गावया, हरसून गावया, हरसून गावया, आमी हरसून गावया. हालेलुया, 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 Hallelujah. Jesus, you are the powerful master. Touch
touch everyone. Lord, your healing power, let it flow everyone. जेसूची कोणतं सकत नाही. वाढव दिशेने तुझे सकत आहे. सकट पिढेस, सकट हर एकले आज जेसू आराधना बघितली. वापड जेसू. Let your power flow. Let your healing power flow on them. Take away the suffering. Hallelujah. 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 Jesus, 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 Jesus. Jesus, Jesus, Yeshua, 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 वंदन आराधने, आराधने स्तुति वंदन यीशुवे, Hallelujah, Hallelujah, powerful Master, we believe, Lord, we adore you and trust you, praise you, Lord, praise you, your healing power, your miracle power, let it flow, let it, Jesus, 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 Hallelujah. देवाचे उत्तर ऐकूया भाव बहिणीनो, किती पळया ते गडीत आमी ऐकूया, जेजूनु ते स्त्रियेक कशें गुण केलें, भावार्थान ती गुण जाली. स्वामी जेजू क्रिस्त आज आमचे मदें तेंचो अजाप करतलो. आज त्याच स्त्रिये बरी आमी जेजू चर्चेन येवया. लोकांचो समूह, येदे व्हडल्या लोकांच्या जम्यामध्ये ती स्त्री मोदें आयली, धैर्यान जेजू चर्ची आयली आनी जेजूक तिणें आपडलें. आमी सकट आतां जेजू आमकां पडटा, तुज्या उतरान जेजू पडटा. सुम्या चर्ची येवया. सुम्या कडेन आमची काळजां नितळ करून घ्या. जेजू आमची काळजां नितळ करून दी. म्हजो भावार्थ तुजे फुडें मस्तो अस्कत जाला. तुजे फुडें आमी पातयो उनाव. जेजू आमकां बरें करूंक कुशी व्हरतलो, पूण हांवें कुशी व्हरूंक ना. जेजू न्हू म्हजे लागीं उलोवंक आशिल्ल्या वेळार हांवें जेजू कान दिवनात. जेजू म्हाका आपणूंक आयिल्लो, पूण हांव ताचेतून पयस केल्लो. समेच्या आमलीक रक्तान म्हाका अभिशेक करूंक कशी व्हेल्ली ताणें, पूण हांवेंच म्हज्या पातकांनी खोटेपणान हांवें जेजूक पयस केल्लें. तें देवाचें उतर आतां म्हाका शुद्ध करून दी. देवाचें उतर म्हज्या काळजांत उस्ती करून दी. समेचें उतर म्हाका स्पर्श करून दी. त्या उतराचो स्पर्श म्हणजे ती भलायकी हाडटा, समाधान हाडटा, संतोष हाडटा, जिवीत हाडटा, बदलावण हाडटा. दैवी शक्तीन हांव भरतां. सर्वेस्पोर तुमचे सवय आसो. तुमचे सवय असो. मार्का प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका येसुमिया. 12 वर्सांत हांव न्हू रक्तास्त्रावान पिडेन कश्ट दिल्ली एक स्त्री आसली. सबार वैजांच्या हातान पडून ती कश्टाल्ली आनी आपलें सगळें आशिल्लें वखदांक तिणें करशिल्लें, तरी कांयच बरेंपण जोडच्या बदलाक तिणें पिडा सडस करून घेतली. तिणें जेजू विशयान आयकलें, देखून लोकांच्या जम्यांत रिगोन ताच्या फाटल्यान ती गेली आनी ताचें आंग वस्तूर तिणें आपडलें. फकत ताचें आंग वस्तूर आपडीन जाल्यार हांव बरी जातली म्हूण तिणें चिंतलें. तक्षणच तिची रक्ताची झर सुकली आनी पिडा गूण जाली म्हूण तिका जिवा भितर भोगलें. तेदवान जेजू आपणा भितरली सकत भायर गेले म्हूण समजलो आनी लोकां कुशीन परतून कोणें म्हज्या आंगोस्त्राक हात लायलो म्हूण विचारी लागलो. शिसांनी जाप दिवन म्हळें, लोक तुज्या आंगार पडटा तें तूं पळयताय आनी कोणें म्हाका हात लायलो म्हूण विचारताय. पूण जेजू आपणाक कोणें हात लायलो म्हूण सोदूंक एणे तेणें पळयतालो. तेदवा आपणा तें कितें घडलां तें जाणा जावन ती स्त्री भियान आनी कांपोन ताचे मुखार आयली आनी ताच्या पांयांक सर पडली
आनी सगळें सत आसा तशें सांग लागली. तवड जेजू तिका म्हणालो, दुवे तुज्या भावार्थान तुका बरी केली. दुवे तुज्या भावार्थान तुका बरी केली. समाधानान वचू आनी तुज्या पिडेंतली तुका सुटका जावं. देवाचें उतर हें वाखणी तुका क्रिस्ता. इकडी बोरबुश्या. भाव भयणीनो, आमकां मस्त जाणां भविश्या मस्त तेंप कश्टून आसचें म्हळ्यार मस्त खंत आनी दुखीचें. हांव एका पिडेस्ताक कुमगार उरतलो एका पिरगेजेंत आसतना. आनी तो पिडेस्त हांव गेल्ले तक्षण गळगळ्या रडतालो. हांवें ताका केदाळे सांगचें, बाबा रडनाका. आनी तो म्हणटालो, फादर कितलीं वर्सां, 20 वर्सां जालीं फादर हांव अंतुळणार आसां. ताका स्ट्रोक जाल्लो. 20 वर्सां अंतुळणार. खंय वसोंक ना, उठोंक ना, गोंक ना. ताची बायल ताची साकरी करताली. थोडी पटी तिका कारार घालून ताका कश्टांनी मिसां काडटाली. जाल्यार 20 वर्सां अंतुळणार. आनी एका फिरकेची सोलो एक स्त्री आसली. ती त्या पिड्यान कश्ट जाली. आनी एक पावटी येता आसतना फादर एक पावटी फादर मोरोंक मागा, फादर मोरोंक मागा म्हणटली. कितलो तेम कश्टांचें. कालच म्हाका सांजेर एका भयणीन फोन कर सांगलें, फादर आमच्या कुटुंबांतल्या एका भयणी पासत मागा. सबार तेमतांनी कश्ट जाता. एक पावटी देवान तिचो उडास केल्लो जाल्यार पुरो आसलो. ती मागता जेजू म्हजो उडास कर म्हणून. पूण ती मस्त कश्ट जाता. एक बरें मोर्न मेळच्या पासत जेजू तिका तिजे पासत मागा म्हण ताणें म्हाका कालच विनंती केली. भावा भयणी, आमकां कश्टांचें म्हळ्यार सुलाभ न्ही. मेंटल टॉर्चर म्हणटा हांव. कुडीचें वळवळें एका कुशीन जाल्यार मोतीचें वळवळें आनी एका कुशीन. एका पिडेस्तान कश्टांचें म्हळ्यार सुलाभ न्ही. आमकां मस्तपुटी पिडा नातल्ल्यांक तें समजना. आमकां थोडी पुटी विरार जाता. थोडी पुटी हांवें पळयलां, पिडा कोणाक नातल्या भलायकी आसल्या घरा तांची साकरी करची म्हळ्यार तांकां राग येता, इरार जाता, करकर जाता. ही एक इरार आहे. कितलें समजना की तुका. आमी तांकां थोडी फाटी उलयता, थोडी फाटी बेश्टयता. पूण तांचें मोतीचें टेन्शन, तांचें मोतीचें वळवळें, तांचें आंतरीक टेन्शन आमकां समजना. त्या वेळार तांची ती भितरलें ती निराशा काळजांत आसची. बाबा भयणीनो, आमकां मस्तपुटी कळना. 12 वर्सां रक्ता सावन पिडेन कश्टांची स्त्री जेजू लागीं गेली. एक न्ही, 2 न्ही, 3 न्ही, 12 वर्सां, 12 years. देवाचें उतर आमकां कितें सांगता? सबार वैजांच्या हातान पडून ती कश्टली. आमी थोडी फाटी येता, त्या दाक्तरा कडेन गेल्यार गूण जाता की गेले आल्ले पयशे परत दाक्तराक घाले, बरें जावना. कोण एकलें सांगलें, आळे थंय आनी एक दाक्तर आसा की, आयुर्वेदीक दाक्तर आसा की, आनी थंय वचून थंय वकात केलें. बरें ना, कांय ना, थंय बरें पडना. तातूंय कांय बरें पडना. होमिओपॅथीक जाता की, आनी एक कडेन गेलें होमिओपॅथीक. आनी पण थंय ना करी, आळे तो कोणी आळे स्पेशलिस्ट आयला की, थंय वचून आसले पयशे थंय घाले.
पयशे घाल्ल्यात पिडा गुण जायना. ही परिस्थिती स्त्रियेची. कितले पयशे घालचे, कितले पयशे खर्चूचे. आहले पयशे बरे करशिले. धाकटेरांत धाकटेरा गेली. सदांय कामी कस धाकटेरा लागी वेचे. पिडा गुण जायना. निराशा. असले पयशे पुरे खर्चले. बहुशा त्या स्त्रीन कांय इल्लो तिचे भांगर असले विकलें कोण ना. कांय इल्लो जागो तो तोय विकलें कोण ना. कांय हातांत उरलें ना. खंय वेचें, कोणा लागींचें पयशे दितात. आमकां गोत्त आसा एक परिस्थिती पयशे नासतना वखदाक थोडी पटी मुस्तना पोखता पयशे जावन कुमो करिता. थोडी तांचे कश्ट मस्त आमकां बेजार जाता. परिस्थिती पळयतना मस्त बिल्लां येतात आस्पत्रेची. कशे पे करचे. लाखांनी बिल्ल जाल्यार खंयतावन पयशे हाडचे. कशी आस्पत्रेची बिल्लां फारीक करची. टेन्शन जाता. विकल्लें भांगर विकोन येता. घरांतले पयशे खाली जातात. जागोय विकोन वता. कसली परिस्थिती हाडटा पळया. ही परिस्थिती धरली त्या स्त्रियेची. आनी असल्या परिस्थितींत ती जेजू लागीं येता. जेजू लागीं येता. बाबा भयणीनो, आज आमी एक बरेंकरणेक अवलोकन करया. मनशाच्या जिवितांत आसचे कश्ट. 12 वर्सां रक्तस्रावान पिडेन कश्टांचे स्त्रियेचे कश्ट म्हजे आनी तुमचे जावयेत. आमच्या घरांतल्या मनशांतले जावयेत. आमच्या कुटुंबांतल्या मनशांचे जावयेत. आमच्या फिरगतींतल्या मनशाचे जावयेत. आमच्या सहसमाराच्या मनशांतले तांचे कश्ट जावयेत. आज हे कश्ट आमी समजूंक जाय. 12 वर्सां ती कश्टली. कसले कश्ट. 5 तरांचे कश्टांनी ती वळवळटली. पयलें दैहिक पिडा, फिजिकल सिकनेस, कुडीची पिडा. एका पिडेंत कितें जाता. आमकां पिडा आसल्या वेळार कळटा. थोडी पटी पोरिकली म्हजे लागीं म्हणटा, फादर म्हजी बुजां इतलीं दुखतात फादर, सकाळीं उठोंक जायना. हातांत धरलें पडटा सकयल, बोळना. आनी एकली पोर म्हणटा, 5 घंटे येनात फादर, उठोंक जायना, दुखता, सोसूंक तांकां फादर, सोसूंक तांकां. आनी एकली पोर एक दीस फोन करता सांगता, फादर आमच्या एका कुटुंबांत कॅन्सर फादर, वळवळटा तो पळोवंक जायना फादर, खटीन वळवळ्ळे ताजे पासत मागा. बाबा भयणीनो, कुडीची पिडा सोंसची कितले कश्ट आमकां कोत्ता. दूख हाता पांय बोळना. आनी तें दूख सोसूंक तांकां. एक जेवंक जायना समा, सोलोंक जायना, बसोंक जायना, बसल्यार बसोंक जायना, न्हिदल्यार न्हिदोंक जायना, कांय उठून गुवयावळ्या जायना, बोळना, कांय इल्लेशें वॉकर कडेन वचत येवंक जायना. कसले कश्ट. पीड आयल्यार मनशी काले. मनीस युजलेस. कूड आसा पळोवंक, कितें प्रयोजन. बोळना जाल्यार, सोलोंक जायना जाल्यार कितें प्रयोजन. एक निर्मळ जेवंक जायना जाल्यार कितें प्रयोजन. पळया मनशाची स्थिती. आनी हें मानसीक टेन्शन. ह्या कुडीच्या पिडे वरवीं ती बगचे कश्ट कितले. ती दूख, ती वळवळे कश्ट. भाव भयणीनो, 12 वर्सां तिणें सोंसलें. भविश्य आमकां कितले जाणां कशें आहा. आज आमचे मदीं कितली पिढी आसता आतां. असल्या कश्टांनी वळवळटात. आमकां थोडी पिटी समजना तांची दूख. आमकां दूख येयल्यार मात कळटा. म्हशीची दूख कावळ्या कितें गोत्तो की म्हणून सांगणें आसा. कावळो वचून म्हशीच्या पाठीर गाय कुंकूनच रावता. पूण रेड्याची दूख कावळ्याक गोत्ताय. गुत्तू ना. म्हशीची दूख कावळ्या तो कुंकूनच आसता. मस्त पिटी आमची परिस्थिती अशी. आमी हेरांची दूख समजना. कश्ट ही एका तराची. दुसरें मानसीक कश्ट, मेंटल टेन्शन. तिसरी मानसीक तरां कश्ट जाली, मेंटल टेन्शन. कुडीची पिडा म्हणून मानसीक टेन्शन न्ही. मोतीक समाधान ना. इरार जाता. खंय गेल्यार जायना. मोतीच्या टेन्शनान
पीड जे कित्याक कुडीची पीड आणखी सडता वारीस टेंशन सगळो दीस कंत कंत बेजाराई कितले सुसूंक तांगना ह्या रितीन एक मानसीक रितीन कश्ट डिप्रेशनाक वता जीव कतकरे म्हणटा निराश भोगता एक्की नाका म्हणून जाता उलयतना राग येता ऐकतना राग येता मनशां पळयतना राग येता हे मानसीक टेंशन ही म्हणजे मनशाची परिस्थिती पिडे वेळार असली पिडे वरी कितली जाणां कश्ट जातात 12 वर्सां ती स्त्री कश्टली उडास करी आमचे मदीं कितली जाणां आसल्या पिडे मानसीक पिडे वरवीं कश्ट जातात सोसूंक जायना जिवीत खंयच्या घडये काल आमकां नाकास म्हूण भोगता जिवीत नाका मनुश्य नाका कुटुंब नाका पयशे एक्की नाका शी निराशा हे आनी तिसरें आर्थीक संकश्ट पयशे आतां आमी पासवांत आयकलें असले पयशे पुरो धाकट्यारांक घाले तेणें कितले पयशे धाकट्यारांक घाले आनी कांय उरोवं ना खाली जाले आर्थीक संकश्ट गयेचें कोणा लागीं मागचें धाकट्याराची बिलां कशी फारीक करची आज कितलेशे जाण आमचे मदें आसात पयशे नात खंय तावन हाडचे असले बरें विकून जाले आर्थीक संकश्ट मनशां मसतना रीण माथ्यार आसा पयशे फारीक करचे घरांतले वस्तू हाडचे भुरग्यांचे फीस बांदीचे घर चलयचे माथ्या घोडल्या तकले पांयां घेना पांयां घोडल्या माथ्या घेना आर्थीक संकश्ट जीव कसो कसतल्यात आज एक कोवीड पिडे वरवीं मनीस पुरतो आर्थीक संकश्टांत सांपडला कोणा कडेन विचारल्यार एकच पयशे नात कितें करचें कळना टेंशन जाता आर्थीक संकश्ट आनी चवथें सामाजीक संकश्ट सामाजीक संकश्टांत तिसरी कित्याक रक्तास्रावान पेडेन कश्टाचें म्हणल्यार त्या काळार तांकां भायर दवरचें आसलें अशुद्ध म्हणून आज काली आमी कितलेशा थोड्या हेर पंगडांनी पळयता आज काल थोड्या लोकां मदें आनी कितें ना समजुणी आसा मासीक स्त्राव जातना तांकां भायर दवरचें घरा भायर भितर येवंक ना तांणी आपडूंक ना इगर्जेक येवं इसका देवळाक वचोंक ना अशें अशुद्धपणूं आनी तिका पळया 12 वर्सां तिका अशुद्धपणान दवरलें 12 वर्सां समाजींतान भायर रावचें तिणें 12 वर्सां कोणा समोर सोंग ना कसली परिस्थिती पळया सामाजीक भाव भयणीनो आमकां आज मनशां मस्त जाणां सामाजीक टेंशनांत आसात अशुद्धपण कले आज मासीक स्त्रावाचें अशुद्धपण न्ही आज एक प्राय जाल्ली मनशांक घरान नाकात भायर दवरतात आज पिडे आसतल्ले मनशां नाकात तांकां रिजेक्शन कोण्णा नाका भुरग्यांक नाका हांव पळय जड जातात भुरग्यांक आज आमची भाव भयणीक एकामेकांक जड जाता आमी आज थोड्यांक कोणी लेखतली नात दुबळो म्हळ्यार ताका मोलूच ना आज पयशे आसल्यार मात्र मोल सामाजीक भाव भयणीनो संकश्ट आनी पांचवें आत्मीक संकश्ट कशी ती कुडीन कश्ट जाताली भावार्थान ती कश्ट जाताली देवा ते एक तिका सवाल उपजतले देव म्हाका कित्याक अशें करता कितलो तेंप हांवें सोंसचें देव म्हाका कित्याक बरो करिना कितले धाकटे रेड केलो देवा देव म्हजी काकूट कित्याक करिना सगळां बरें करता म्हाका कित्याक बरें करिना हांवें कितें मिसाव करचें हांवें कितें मागणें करचें देव आपल्या एका रितीन बऱ्या मनशांक देव कित्याक कश्ट दिता भावार्थाची परिक्षा अब्रामची परिक्षा जाल्ले वरवीं बरें केल्ल्या मनशाक कश्ट येयल्ले वरवीं वयल्या वयर कश्ट पूण ह्या भावार्थाची परिस्थितीची 5 रितीच्या कश्टांनी ती वळवळटाली बाबा भयणीनो 5 रितीच्या संकश्टांनी वळवळटाली स्त्री जेजू चरशी आयली आनी कितें काणयोन आयली ती भावार्थ काण घेवन आयली इतल्या कश्टांनी तिचो भावार्थ उणो जावंक ना इतल्या कश्टांनी तिचो भावार्थ हस्क जावंक ना तिणें प्रयत्न सोडूंक ना जेजू चरशी ती आयली आनी म्हणाली फकत हांव ताजें आंग उसर आपलीन जाल्यार पुरो हांव बरी जातली आनी वचून जेजूक तिणें आपडलें कितें जालें
तक्षण जेजूची गुण करचे सकत तिचे ती वाढले. बाबा भयणीनो, कश्ट आमकां येतात, सगळं आमकां कश्ट येतात. कश्ट येतात म्हणजे भावार्थच का जायनाय. कश्ट येतात म्हणून आमी देवाक सांडिनाय. कश्ट येतात म्हणून आमी सोड सोडिनाय आमचे प्रयत्न. 12 वर्सां तिने प्रयत्न केलें. 12 वर्सांनी असकाच जावना ती. 12 वर्सांनी तिचो भावार्थ सोडूंक ना तिणें. घट रावली, जेजू चर्चीन गेली, बरी जाली. सोंसणी काय द्यायचे मस्तुबटी आमकां सोंसणी काय ना. आतां काल एक पाद्रापू शर्मोंदीचें आयकलें. बदनेकाय, कुंबळाकाय, सुंकर आनी कितें हिरेकाय, तोंडेकाय हें सकट आसा. पूण आमचे कडेन एक काय ना म्हणलो पाद्रापू, कार्मेलीत पाद्रापू. सोंसणी काय ना म्हणून आमकां मस्तुबटी सोंसणी काय ना. आमी देवा ती देव आमकां दितना ती सोंसणी काय आमी उणी दिता. बाबा भयणीनो, आमची सोंसणी काय गरजेची, भावार्थ गरजेचो. जेजू चर्चीन या. आज आमी आमचे कश्ट जेजू चर्चीन हाडया. 12 वर्सां त्या स्त्रियेन कश्टलेरी प्रयत्न सोडले ना. जेजू चर्चीन ती गेली आनी जेजूची गुण करचे सकत तिचे ती वाडली. आज आमी जेजू चर्ची येवया आनी सोमयास चर्ची येवन आमचो भावार्थ तिचे ती दाखोवया. आमी सांगया जेजू कडेन, जेजस वी ट्रस्ट यू. सोम्या, आमी तुका पात येता जेजू. आमी तुजे चर्ची येता जेजू. आमकां तूं आपडताय म्हणल्यार आमी पात येता. सोम्या, जायराच्या दुवेक तुवें हात धरून उठयली आनी तक्षण ती बरी जाली. सोम्या, मार्काच्या वांजेलांत कितलेशा पिडेस्तांक तुजे चर्ची हाडल्यान पळयता, सकट ते गुण जाले. सोम्या, नळ्याचे पाके काडन आरिगराक तुजे चर्चीन हाडलो, भावार्थान तुजे चर्ची आयलो आनी त्या आरिगराक जेजू तुवें बरें केलें. सोम्या, जेजू तो दोग कुर्डे म्हणाले, दाविदाच्या पुता आमची काकूत कर, आमकां दिश्ट दी. आनी तुवें दिश्ट दिली. सोम्या, तुजे ती गुण करचे सकत वाळटा. पेद्रूच्या सासूमाय सुद्दां तुवें हात धरली, तक्षण तिची पिडा गुण जाली. ती उठून बसली. सोम्या, तुवें दायराच्या दिवसा हात धरली, तालिता कोंबळ्ळें, तक्षण ती बरी जाली. सोम्या, मार्काच्या वांजेलां पळयता, लुकाच्या वांजेलां पळयता 6व्या अध्यायांत लोक हरयान तुजे चर्ची येतलो आनी सकट तुजी दैवीक सकत वाळटाली. सोम्या, ह्या घडये आमी तुजेर भावार्थ विश्वास दाव. आमी ह्या घडये आमचो भावार्थ जेजूको आमी समर्पया आनी आमचो विश्वास जेजू उसारया. आमचो जेजू आमी पात येता. जेजू, आमी तुजेर विश्वास दाव. आमी गावया, गीत गावया आनी आमचो भावार्थ समेत उसारया. आमी पात येता जेजू, तुका आमी पात येता, तुजेर हांव पात येता. तूं आमचो इश्ट, तूं आमचो वैस, तूं आमकां गुण करताय, तूं आमकां बरें करताय, तूं आमकां करताय. तुजेर हांव पात येता जेजू मोगळा, तुजेर हांव पात येता. हांव तुजे विश्वास करता, म्हजी पिडा तुका समर्पिता, म्हजें जिवीत तुका समर्पिता, म्हजे कश्ट तुका समर्पिता. सकट आमी ह्या घडये आमचो भावार्थ समेत उसारया. तुजेर हांव पात येता जेजू मोगळा. तुजेर हांव पात येता जेजू मोगळा. कश्टाची मोडा मुझे आयल्या वेळा. तुजेर हांव पात येता जेजू मोगळा. मागया आमी ह्या घडये आत्मीक भलायके बसत मागया. आमकां सगळ्यांक आज घडये आज आत्मीक भलायकी जायची. आमी कश्टल्या, आमी आत्मीक तरान पिडेस्त जाल्या. माती स्त्री मस्त कश्ट जाली, तिच्या मोतीन दुबाव आशिल्ले. कितलो तेंम देवाक ती सवाल घालतली कोण ना.
आनी तेच्या जिवितांत थोडी बोटी वायट चिंतना घोळटली जावं पुरो देवाक सून पयशे आमकां ती चिंता जावं पुरो अशें जाल्यार परिस्थिती वळख जाता आमी आज मागया जेजू कडेन मार्का 16 सांगता अध्याय 7 वाक्य 20 आनी येता पळयता आमकां म्हणटा देवाचें उतर सांगता मनशाच्या भितर जायते मेळ्ळें बरोवन आसा आमी पिडेस्त जाल्या आमचें तें कितें बरोवन आसा आमची कसली पिडेस्त आसा खोट्यो आलोचन्यो परद्वार अनैतीक संबंध चोरी खून व्यभिचार दुडवाची आशा खोटेपण कपटीपण बास्कळपण मोसोर निंदा गर्व आनी पिशेपण इतलें आमचें थंय बरोवन आसा आमी स्वार्थान भरता आमकां राग येता आमकां मस्त बटी दैत्य बटी हेरांक आमी गाळी सोवता उलयता व्यभिचाराक वळख जाता बास्कळपणान भरता पिशेपण आदारता वैपितीसपण आदारता गर्वाक सांपडता हेरांची निंदा करता हेरांक दैत्य बटी मानसीक टेन्शन दिता आमी कितलें पिड्या देवा थंय दुबावता मिसायेचें सोडटा कोणा कडेन धांवता आमी मनशां कडेन धांवता देवा सोडून देवाचेर भावार्थ उणो करता हे सक्कड आमची पातकां हे सक्कड आमची आत्मीक रितीन आमी पिडेस्त जाल्या सक्कड आमच्यो पिडा जेजूक भेटोवया आनी सांगया सोम्या हांव तुजेर विश्वास सोम्या जेजू म्हाका गूण कर ह्या आत्मीक पिडेंतान गूण कर जेजू म्हाका आत्मीक भलायकी दी म्हाका धैर्य दी म्हजो भावार्थ घट करता स्त्री बरी 12 वर्सां कितले परीक्षा जाल्यार तिणें भावार्थ सोडोवंक ना अब्राहमा बरी घट्ट भावार्थ सांबाळ्ळो जेजू म्हाका गूण कर म्हज्या पिड्यांत धैर्य दी जेजू म्हाका विश्वास दी म्हाका भियेंक भे म्हजे पयस कर जेजू हांव विश्वास करता पातयेता जेजू तुजेर हांव पातयेता तुका सोडून कोणाक पयस वचना जेजू तूं म्हजो देव तूं म्हजो सोमी सोम्या म्हाका आपड तुजेर हांव पातयेता जेजू मोगाळा तुजेर हांव पातयेता जेजू मोगाळा कश्टांची मोडा म्हजेर आयल्या वेळा तुजेर हांव पातयेता जेजू मोगाळा मानसीक भलायके पासून मागया आमी मस्त बोटी मानसीक तरान पिडेस्त जाता आमकां मस्त जाणां टेन्शन आसा त्या 12 वर्सां नगता आसता पेडन कश्टांच्या स्त्रीक मस्त टेन्शन आशिल्लें सगळें टेन्शन काडून जेजू लागीं ती आयली आमकां टेन्शन आसा मोतीन मस्त बरोवन गेला निराशा भोगता जिवीत आजकाल्ले फेलियर्स निर्पळ म्हणून आमकां मस्त बेजार जाता आमचे म्हणलें कोणी ना म्हूण आमकां भोगता आमकां सगळ्यांनी सोन घाला म्हणलें भोगता एकसरपण भोगता सलवणी भोगता असहायपण भोगता जिवीत युथलेस म्हणजे उरी कांय जायना म्हणलें भोगता म्हाका कोणी लेखी ना म्हणलें भोगता डिप्रेशनाक वता म्हाका काही पिडा सोसूंक तांगना जेंक मोरया म्हूण भोगता जीव घात करया म्हूण भोगता म्हाका जीव कसो नाका म्हणलें भोगता मतीन कस पडूप जाता मतीन कांय दुबाव कंत हायपर टेन्शन मागीर वस्तू पटी काजारी जिवितांत आशिर्वाद ना मोग मेळना भुरगीं ना भुरग्याचे देणे ना जेजू इतल्या टेन्शन येता आसता जेजू दीस पडते टेन्शन पुरो जाता जेजू म्हाका आपड जेजू आज तुवें म्हाका गूण करी दे म्हज्या जिवितांत टेन्शनां व्हांवन पुरो जाल्यार सोम्या मस्त सलवून गेला निराशी जाला डिप्रेशनाक गेला जेजू तुमचो म्हाका धैर्य दी 12 वर्सां नसता आसा म्हण पिडीन कश्टांच्या स्त्रीक तुवें जेजू मानसीक तरान गूण केलें म्हाकाय गूण कर जेजू आपड जेजू म्हाका गूण कर जेजू आपड जेजू आपड जेजू आपड जेजू आपड जेजू गूण कर जेजू गूण कर जेजू गूण कर जेजू गूण कर जेजू दैहिक कश्टांतान मागया कुडीच्या पिडेन तावन आमी भलायकी मागया आज आमी मस्त जाणां पिडेस्त जाल्या
कितलींशीं जाणां आज आस्पत्रेंत आसात, कितलींशीं जाणां कोवीड पिडे वरवीं कश्ट जातात, कितलींशीं जाणां आज घरांनी कश्ट पिडेंत आसात. पिडां म्हाका दसता, जिवांत एक तर अस्कत काय भोगता, हाता पांयांक बोळ ना, हातान धरिल्लें सकला पडटा, आंग दूख, सकाळीं उठोवंक जायना, काम करूंक जायना, हाता पांयची बोटां गांठीची दूख, आमकां पेंटाची दूख, पाटीची दूख, सोसूंक तांकां ना, तकली दूख, पोटान दूख, मारेकार पिडा, कॅन्सर पिडे वरवीं कश्ट जाता, कितलें वखदां, किमोथेरपी, रेडिएशन, सोसूंक तांकां ना जेजो, ब्लॅक फंगस, कोवीड, वेंटिलेटर, जेजो कितें ह्या पिडेंत हांव कश्ट जाता. किडनी फेलियर, डायलिसीस करून पुरो जालें, असले पयशे पुरो होगडायले डायलिसिसा खातीर. जेजो हांव किडनी पिड्यान कश्ट जाता, काळजाची पिडा, हार्ट धडधड येतात, बेदिसता, पुरा जाता, दांबो बांदता, कांय करूं जायना, लिवर, दोळ्यान दिसना, सुमे दिसना, कान आयकनात, हर्निया पिड्यान कश्ट जाता, काम करूं जायना, मुळवाद, टॉयलेटाक गेल्यार खंय तर कश्ट जाता, संकट भोगतात, लंग्स इन्फेक्शन, कुंकली, धरकल भरता, जेजो उस्वास काडून तांकां ऑक्सिजन पावना, पांयां पंद दूख, मायग्रेन, रक्तस्राव, फिट्स, जेजो कितल्यो पिडा जेजो म्हज्या जिवितांत पिडेस्त जालां, कुडीच्या पिड्यान कश्ट जाता जेजो, सोसूंक तांकां ना. म्हाका जेजो तुवें तापडे जाय, 12 वर्सां रगता आसता मागीर पिड्यांच्या कश्टांच्या स्त्रीक जेजो आपडले, हांव तुजेर विश्वासान जेजो, त्या स्त्रीन फकत हांव तेज्या आंगोचेर आपडेन जाल्यार पुरो हांव बरी जातलें म्हळें. जेजो आज म्हाका तेंच तुवें आपडल्यार पुरो, तुवें म्हाका आपडल्यार पुरो, उंट्या रोपाराचे जेजो, साक्रामेंतान दसचे जेजो, हांव तुजेर पात दितां, आय बिलीव यू, आय ट्रस्ट यू लॉर्ड, यू टच मी, तुवें आपडल्यार पुरो, हांव बरो जातलो. जेजू म्हाका आपड, जेजू म्हजी पिडा गूण कर, जेजू म्हाका सुटका दे. आपड जेजू, आपड जेजू, आपड जेजू, आपड जेजू, गुण कर जेजू, गुण कर जेजू, गुण कर जेजू, गुण कर जेजू. आर्थीक संकश्टांत हांव आमी सुटका मागया. जेजू आर्थीक संकश्टांत हांव आसा, परिस्थिती ह्या दिसांनी कश्टांची जाल्या, मोलां वाडल्यांत, सांबाळना, काम ना, पयशे नात, जिवन काडूंक कश्ट जाल्यात, कितें करचें सौम्या, कोणा लागीं वेचें, बरें काम ना, काम दिवंक आयकना, घरा वरवीं हाडूंक पयशे नात, भुरग्यांक फीस वाजोवंक पयशे नात, आस्पत्रेन वखदाची बिल्लां बारीक करूंक पयशे नात, भुरगे यम्या कश्ट जाता जेजू, रीण आसा माथ्यार, रावंक बरें घर ना, घराचें रीण घर बांद रीण पारीक जावंक ना, काराचें लोन पारीक जावंक ना. जेजू एक वाहनाची पिपतार, कृषेंती नश्ट, व्यापारांती नश्ट, खंयचें गेल्यार पोंताक पोंद जेजू, नश्टांत आसा जेजू, कश्टांत आसा. म्हजे कश्ट तुका भेटयता. त्या स्त्रीयेन भोगल्लें तिका आर्थीक संकश्टांत पडली, पयशे पुरो दाक्तरांक घालून केली जाले, जेजू आमी खाली जाल्या जेजू, आयचे तर खाली जाल्या ना, आमचे कितलेशे कुटुंबांनी आज आर्थीक संकश्ट आसा जेजू. थोड्या लागीं पयशे बरोवन उमततात पूण आनी थोड्या लागीं कश्ट जाता जेजू, आमी कश्टांत जेजू, कोमल कर जेजू, ह्या आर्थीक संकश्टांत ते भायर हाड जेजू, बिरमोत पाव म्हजी, ह्या कडेन सुटका दी, म्हणजे आर्थीक संकश्टांत सुटका दी, म्हणजे कुटुंबां सुटका दी जेजू, थंयच म्हाका पाव जेजू, हांव तुजेर विश्वासान जेजू. तुजेर हांव पात येता जेजू मोगाळा, तुजेर हांव पात येता जेजू मोगाळा, कश्टांची मोडा मुझे आयल्या वेळार, तुजेर हांव पात येता जेजू मोगाळा. समाजीक संकश्टांतलें
आमी मागता जेजू आमकां गुण करे. समाजांत जेजू आमकां जिवंक कश्ट जाल्यात. आज आमकां कोणाचो आदार ना. थोड्यांक तांचे म्हळ्यार कोणी आत म्हणजे आमचे म्हळ्यार कोणी ना जेजू. आज आमकां एक सक्रांनी सोन घाला म्हणल्यार भोगता, एकसरपण भोगता, अविश्वासपणान आमी कश्टता. बाती येवंक ना. बाती येयल्ले मनीस पाटल्यान सुरी घालतात, पाटीक सुरी घालतात, घात करतात, मोस करतात. अनीतपण जेजू नीत ना. पयशे आसले बोळ असल्याचे बळके, उदकांतल्याचे कळके म्हणले बरी जाल्या परिस्थिती. जेजू आज अस्खद्या बोळना तरेचे कोणाडे आसा तेजे धरता. सामाजीक अनीत जेजू कश्टता, अनीतपणान कश्टता. आज पोटीक मात्र जीक, स्वताक जीक ना जेजू. सत्संगल्या कोणी पातये ना, पट असल्या मात तो जिखता. वांटे फांटे घरांत वांटे, कुटुंबांत वांटे, सामाजीक वांटे, थंड पंगड जेजू, लढाई झगडी द्वेष जेजू. हाचे मध्ये खबरो नाका जाल्ल्यो खबरो, दुरसणे सम्या असल्या फेण कश्ट जाता, संकश्टांत आसा, सामाजीक संकश्टांत आसा जेजू. सुटका दी ह्या सर्वांतून जेजू. म्हाका सुटका दी, ह्या बंदडेंतून सुटका दी. सम्या हे बरे जिवीत जीव म्हाका बोळ दी जेजू. तुज्या लागीं मागता. रातो दनिया पोस्तो सोम्या तुझ्या मासा तुझ्या रक्ता. रातो दनिया पोस्तो सोम्या तुझ्या मासा तुझ्या रक्ता. सर्व त्या समासम्या तुझे मुखार दवरता. मागया भाऊ बीन ह्या घडी आतां आमच्या गर्दा बसत मागया. तुमी कोणे आज म्हाका तुमचे त्या समा तुमी म्हाका धाडली चक्कड हांव जेजू मुखार दवरता. ही त्या समा हांव जेजू मुखार दवरतना तुमी कोणे त्या समा दवरुना. तुमची वैयक त्या समा तुमी जेजू मुखार दवरा. बावार्थान दवरा, बावार्थान. त्या स्त्रीये बरी 12 वर्सां रक्त आसा म्हण पिडेन कश्टांची स्त्री म्हणाले फकत जावन ताच्या आंगोस जर आपटी जाल्यार बरी जातली. आज आमी त्या बावार्थान जेजू लागीं मागया. आमच्या गरजां पासत खंडीत जावन जेजू आमकां बरो करतलो, आपडतलो तो आमकां. ताचो स्पर्श पुरो. आमची मागणी ताच्या मुखार दवरल्यार पुरो. आज आमची त्या संवसारान आपडल्यार पुरो, आमच्या कुटुंबाक आपडल्यार पुरो. आमी बरे जातले. हांव मेरला पदावतो म्हणून एक भयण आपली पाड दोगो आनी तकले पडापड गूण जावंक मागता जेजू. तिची काकोळत कर, तिका गूण कर जेजू. मुंबय तावन फिलोमिना डिमेल्लो आपल्या गर्भेस्त दुयेचें पयन कॅनडांतावन शारजा बऱ्या तरान जावंक मागता जेजू. देवान तिका धीर दिवंक, तिच्या बाळंतेर बऱ्या तरान जावंक सम्या तुजे लागीं ती कृपा मागता. कुलशे करता म्हणून फ्रांसीस आपली विजा बऱ्या तरान रिन्यूवल जावंक मागता सम्या. ताचेर आशिर्वाद घाल. इज्रायल तावन एक भयण तिच्या दुयेक एक बरें काम मेळोवंक आनी बरी सिरेक मेळोवंक मागता. दोगां दुआं पोटांत कितें गुळो जाल्यार दूख आसा गूण जावंक मागता जेजू. तशेंच इज्रायलान तिची विजा रिन्यूवल जावंक आनी तिचे डायबिटीज नॉर्मल जावंक जेजू तुजे लागीं मागता. सम्या तिचेर आनी तिच्या भुरग्यांचेर आशिर्वाद घाल, तांकां बरें कर. आंजेलो ओर्तो न्हू पिटर फेर्नांडीस सम्या ह्या आमच्या भावाक 8 किमो जायचे म्हण सांगले धाकटेरान. आनी सम्या तुजे लागीं मागलें पोरो ताका गूण करचे खातीर. सम्या तुवें ताची काकोळत केली. 8 किमो आसले 4 किमो जाले आनी धाकटेरान पुरो म्हूण सांगलें. अर्गांनी होगलाप तुका सम्या जेजू तुज्या त्या काकोळतेक अर्गां जेजू. आनी आज फाल्यां पुरवां सम्या जेजू 20 आनी 8 तारखे सोमारा ताजे स्कॅनिंग जावंक आसा. बरोसो रिपोर्ट जावन ताची गूण जावच्या पासून जेजू ताची काकुळत कर. सम्या तशेंच प्रेमीत म्हणल्यार बाबासो किडनी स्टोन गूण जावंक एनोराचेर तूं आशिर्वाद घाल. ह्या कुटुंबाचेर बेसांव घाल जेजू. सुरत केले का बाबाक जीव दाळ साबल्या आनी आस्पत्रेंत तो आसा. बेगीनच ताका बरो कर जेजू. सम्या जेजू तुजे लागीं मागिल्लें. फ्रांसीस मेलो म्हणल्यार बाबाक जेजू तुवें काकुळत केली. कोवीड पिडेंतान क्रिटिकल आसलो जाल्यार ताका तुवें बरो केलो जेजू. अर्गांनी ओगलाप तुका सम्या जेजू. लिगोरी लोबो म्हणून तार
घरान मस्त कश्ट आसा असमाधान आसा सुम्यांचे तूं विविध पिड्यान तांगेर कश्ट जातात घरांतली पिडा असमाधान पयस करूं मागता जेजू तांची काकुळट कर एक भयण तिच्या पुता पयलें तेगे बरें काम मेळो गो दोगां चेडवां भुरग्यांक बरें काम मेळो मागता सम्या तिचें मागणें तूं आयक एका भयणीक समाधान मेळो गो रातीक बरी न्हीद पडो गो तिच्या पतीक कॅन्सर पिड्यांतले नीव रावंक गो आनी हें बरें जिवीत जिवंक गो कृपा दी म्हण मागता सोम्या ह्या भयणीचेर तिच्या कुटुंबाचेर आशिर्वाद घाल राफायल म्हणलो भाऊ जेजू आपली धूव रेश्मा MRI रिपोर्ट तिसो नॉर्मल येवंक मागता सोम्या तिची काकुळट कर तिका गूण कर एकल्याच्या दोळ्यांची सर्जरी सोम्या सोमारा जावंक आसा ती बऱ्या तरान जावंक मागता जेजू ती सर्जरी बऱ्या तरान जावन ती भलायकी दी लक्ष्या म्हणली भयण MSc सीट मेळो जेजू मागल्लें तुवें तिका सीट फावो केली अर्गां आनी होगलाप तुका सोम्यान जेजू एक भाऊ मागण्यान आराधनान बरो जालो सोम्यान जेजू तुका तो अर्गां दिता अर्गां आनी होगलाप तुका सोम्यान जेजू ब्रायन लोबो कोरोना पिडे वरवीं कश्ट जाता वेंटिलेटराचेर आसता जेजू बरो जावंक मागता ब्रायनाचेर तुजो हात व्हरो जेजू ताका बरो कर मुंबई स्टानी म्हणलो पोटान दूख कठीण ताका आसा आनी थायरॉयड पिडेन स म्हयने तावन कश्ट जाता जेजू बरें कर म्हण मागता जेजू स्टानीचेर हात दवर आनी ताका बरो कर सोम्या जेजू एक भयण आपल्या पतीन बरें आवडटे परतो गो घरान समाधानान जिवंक गो भुरग्यां म्हळ्यार बायले भुरगे मोगान जिवंक मागता सोम्या ह्या कुटुंबाचेर त्या पतीचेर आशिर्वाद घाल सालेतूरच्या एका काजारी जोड्याक भुरग्याचे देणे पाव करून जेजू तुजे लागीं मागतात सोम्या ताचेर आशिर्वाद घाल दुबयतावन एक भयण आपल्या सासूमायेचो पांय कातरला ती कश्ट जाता बेगीन बरें जावंक तिणें मागोवंक सांगला जेजू त्या भयणीचो पांय गूण कर आनी तिका बरें कर उमजोतावन एक भयण तिच्या एका विशेष तेसांव पसत जेजू मागोवंक विनंती केल्या हें तेसांव जेजू जारी कर आनी तिका मागले उपकार फावो कर जेजू बेंजना पदाव कार्मेन लोबो म्हणली भयण कठीण पेडन कश्ट नता जेजू जंय मरना जिवा म्हणटा तें वळवळटा सोम्या तिची काकुळट कर पिडा सोंसून तिका बोळ दी आनी तिका बरी बरी कर ह्या तुजी कशी जेजू तिका बरें म्हूण फावो कर पिलीप म्हणलो भाव दुबय आपलें काम करच्या जाग्यार कश्टांत आसा कश्टार आसता तें कश्टार पडना अशें राख म्हूण जेजू मागता सोम्या ताची काकुळट कर बनेल आयरीन म्हणली भयण तिच्या बुजांच्या दुखीन मस्त कश्ट जाता मस्त वळवळटा सोम्या तिजे आशिर्वाद दवर तिका बरी कर आनी जे कुटुंबाच्या सहर सांदेनी तांची तेसांव पंथाक पावय जेजू बनेल एनबट म्हणल्या भावाक कॅन्सर ट्रिटमेंट काड घेवन आसा ह्या कॅन्सर पेडेन ते पुरतें संपूर्ण बरो कर जेजू ताका तुका आमी समर्पित ताजेर हात दवर वालेंचे एक भयण तिजे तांणी एका कुटुंबान बिजनेसा पयशे दिल्ले हे पयशे फाटीं मेळोवंक मागता जेजू बऱ्या तरान हे पयशे फाटीं मेळोवंक गो आनी घरच्या यजमानाक उडासीची सकत दी तशेंच तुज्या पत्नीक सोम्यान जेजू जायतें बरेंपण दिल्या ती अर्गां दिता जेजू तुका अर्गां आनी ओगलाप आनी कितें तिचें हरनिया मुंडवाद आनी लंग्साच्या पिडेत जेजू तिका बरी कर परत्या रितीन तिका बरें कर तिच्या पुताक हे बरें परगांवांत बरें काम मेळशें कर आनी सोम्या ताका सांबाळ जेजू ह्या कुटुंबाचेर आशिर्वाद घाल दुबयतावन एक भयण दुडवा सोम्या थोड्या दिसान तावन एक बरें काम मेळ्ळेलें तिका बरें काम मेळ्ळें पूण तें काम सेट जावंक कश्ट जाता हें काम सेट जावच्या पासून जेजू तिचेर आशिर्वाद घाल पडील तावन जॉन आल्बर्कर्क म्हणलो भाऊ तांचो एक घर जागो बऱ्या मालान विकून वचून घरचे समस्ये पर्यंत मागता जेजू ताचेर आशिर्वाद घाल जागो विकून वचचें कर एका भयणीक कॅन्सर पिड्यांतले गूण जावन तिच्या कुटुंबाची मागता जेजू सोम्या जे तिच्या पतीक गूण जावचे पासून ते मागता तिच्या पतीक गूण कर काटी पडला तो एक काजारी जोडे भुरग्याच्या धण्या पासून मागता जेजू ह्या कुटुंबाचेर आशिर्वाद घाल सोम्या जेजू तांकां भुरग्याचे धणे लाभय आनी एक काटी पडला तो जॉय म्हणलो भाव सोम्या आपल्या ट्रक बिजनेसांत बऱ्या तरान ते चलच्या पासून वाडच्या पासून आनी तशेंच फायनान्सांत लोन फारीक केला पूण NOC मेळोंक ना ही NOC बऱ्या तरान मेळो मागता जेजू आशिर्वाद घाल तांचेर
पुत्र शेजारी 2 कुटुंबामध्ये असलो न्याय बऱ्या तऱ्हेने परिहार जाऊच्या जेतो आशीर्वाद घाल शाईने अनिशा म्हणले 20 वर्षांची 20 आणि 1 वर्षांची तरी मानसिक समस्यावर कष्टता जेजो ते वेगी बरें जावन त्याच्या कुटुंबांत संतोष येऊन दी म्हणून मागतात या फिरगेचे एका बहिणीची पाडदूक गुण कर जेजो ती पाडदूक उर तिच्या पुतान बरें शिकून बऱ्या हातान बरो फुडार ताका लाभय आनी एका बहिणीचो बाळंतेर बऱ्या हातान जावंक जेजो ह्या तांचेर आशीर्वाद घाल बंदेल तो निशा म्हणली बहीण बऱ्या तरान बाळंतेर जावन दी म्हूण मागल्लो नॉर्मल डिलिव्हरी जावन बऱ्या तरान जेजो बाळंतेर जाल्ल्या पासून तुका अर्गां दिता अर्गां आनी होगलाप तुका सुमयान जेजो रेशमा म्हणली भयण तिच्या पोतीचें कॅन्सर जावंक गुण जावंक मागता सुमया तिका आशिर्वाद बरें कर आनी एक भयण तिचे कॅन्सर पिड्या गुण जावचे पासून मागता ह्या भयणीचेर आशिर्वाद कर तिका गुण कर कुंदापूर तो शोभा म्हणली भयण आपल्या कुटुंबाचेर येयले कश्ट न्ही मारूंक तिच्या पुताक बरें काम मेळोंक मागता जेजू काकुळट कर आनी तांचेर आशिर्वाद घाल विल्मा म्हणली भयण आपलो पूत कॅनडा बऱ्या हातान पावल्ल्या पासून अर्गां दिता अर्गां आनी होगलाप तुका सोम्यान जेजू हे सर इरादे तुजे मुखार दवरता हांव सोम्या ह्या इरादां सांगता आज हांगासर आराधन करतले सकड हर एकल्याचे इरादे तुजे मुखार दवरता जेजू हे स्विकार कर तांचेर हात दवर आमच्या दानीचेर ह्या आराधनाक आमच्या दैवीक गमनास्तव त्याक न्ही तुज्या आराधनाक कुमो करतले सकड दानीक जेजू आशिर्वाद घाल फुलां दान दितल्या आनी ह्या आराधना कुमो करतल्या आमच्या दर म्हयनेक आमच्या ह्या देवायन वर्ल्ड TV असो मलाकानी त्याच्या कुटामाने त्याचे शिबंदेक आमचे संगीत आणि व्हिडिओग्राफी करतात आमच्या भावांक आणि या कुळवाराधना विविध रीत कुमो करता हर एकला सोम्या ताचेर आशिर्वाद घाल जेजू आमी पातयेता फकत तुमी आपडल्यार पुरो आमी ती बरी जातल्या सोम्या तुजेर विश्वास दिता हालेलुया 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 Hallelujah, 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 जो सोम्या जो बरे कर जो तू आपडल्यार बरो जो फकत तू आपडल्यार बरो हर एक लाख आपड जो तू त्या 12 वर्षा रक्तावर बेजून कष्ट जात्री एक आपडले जो याद कडे सक्कट पेडे तांका आपड जो कोणे तुझ्या लागी मागला हर एक लाख कोणाची इरादे जो तुझ्या पाय तडे तो वाला जो तुझी काकोळ तुझी गोंड जे तू आदम का नाही तापड जे तू ताका बरे कर जे तू सुटका दी मानसिक आर्थिक कष्ट ना प्राथमिक कष्ट ना जे तू पीडित जे तू सरच्या पीडित जे तू ताका सुटका दी लॉर्ड वी कम टू यू टच लॉर्ड give healing Lord divine let your power flow in everyone whom you have for you pray Jesus have mercy on them and touch them and heal them Lord let your power come and heal them Lord and touch them Jesus I adore you Lord Jesus येद्यावोडा सक्रामेंता साष्टांग नामान करूया पुरविल्ल्या त्या रूपा बदला नव्यो रीते आदार्या सोलवून वेच्या हस्कत विश्व्या बावाडताचे बळ दिव्या जशे बाबा तशेंच पोता उल्हासानी स्तुती जा पदवी महिमा ससना एका ताळ्या नरसिता तुका दोगांच्या स्पिरिता समासमीन वाडता आमेन प्रार्थोया ये देवाविचे सक्रमेंत घाल तुझ्या कष्टाचो उडास तुवें आमकां फावो केलाय तुझे सोडून सदांच आमचे ते आमी बोगी सारको तुझ्या कुडीच्या आनी रक्ताच्या पवित्र मिस्त्रांक आमी मान करूंक आमकां देन फावो कर जो जेतन राज करताय ससनाच्या ससना आमेन तुझे रावपाक येता जेजू मोगाळा तुझे रावपाक येता जेजू मोगाळा
कष्टाची मोडा मुझे आयल्या वेळा तुझे रावपात येता जेजू मोगाळा